हा लाईट येईल रे. हा परत गेली. पावस येवप आणि लायटी वचप हे समीकरण पयलींपासूनच थारिल्लें आसा. म्हणजे पावसाच्या दिसांनी लायटीचो हो आपालिपा चालूच आसता. मागीर तुमकांय त्रास आणि ह्या लायटीकारांचे हाल. गोंयच्या विंगड वाठारांनी लायटी वचप हो प्रॉब्लेम पयलीं सावन लोकांक सतयता. तुमच्यो समस्या तुमच्यो अडचणी लोकां मेरेन पावोवपा खातीरूच आमी मिडिया आसात. आणि तुमचो हो लायटीचो जो कितें इश्यू आसा, म्हणजे तुमच्या वाठारांत कितलो वेळ लायट नासता, कित्या खातीर ही लायट तुमच्या वांगडा आपालिपा खेळटा, कसो त्रास तुमकां ह्या लायटी गेल्या उपरांत जाता, हो सगळो अणभव एक व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमी आमचे मेरेन धाडपाक शकता. तुमच्यो समस्या आमी गोमंतक टीव्हीचेर किंवा सोशल मिडियाचेर घालतले आणि कितें त्रास तुमकां लायटीचो तुमच्या वाठारांत उप्राशिल्लो आसा हो लोकां मेरेन पावपाचो यत्न करतले, जेणे करून सरकाराकूय जाग येतली आणि सरकाराकूय कळटलें की ह्या वाठारांत ह्यो लायटीच्यो अडचणी लोकांक त्रास करतात म्हणून. तर तुमची लायट गेल्या आसात, चिंता करू नाकात, रील करात आणि आमकां धाडात. हॅलो. हा पात्रांव, लाईट येयली रे तुमचे. हा येयली. येयले. बरें. ओके पात्रांव, लाईट येयली रे. ओके, तुमची येवंक ना? व्हिडिओ करात, आमकां धाडात.